सौम्या वंदनता का भक्ति नामे हर्षयामी आमचारया कृत्या सौम्याची निसर्गिवीची माई माताची करतां का विस्मित पृथ्वी दिन वाजता ताची बोलविकाय रसनावा कंठा ताची बळवंकाय गाव्यानो ये गीतामी नावाड्यामी आमचे सौम्या वंदनताका भक्तीनमी हर्षयामी आमचारया. मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. पास्का काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं इगर्जेक वचोंक मिसाक वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर फिरकसकारां खातीर भक्तिकां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. मुंबईंत दिल्लींत बेंगलोरांत आनी इतर सुवात्यांनी तशेंच परगांवांत इगर्ज्यो बंद जावन मिसाक वचोंक इगर्जेक वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व वावरत्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमचे खातीर विशेश करून मागता. सांगातास अख्ख्या भारत देशा खातीर मागया. लाखाच्या वयर दिसाक कोरोना पिडेच्यो केसी दिसून येतात. ह्या संदर्भार ह्या संकटांतलें आपणा समेस्तां निवारण दी म्हूण विशेष करून मागया. हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी एकामेका खातीर मागया. जे कोण मागतान बसयला तांचो उडास काडया. तांचे बसोती विशेष करून मागया. प्रतिनिधीन देवादीन विक्टर जॉन कॅस्टेलिनो हाच्या मरणाचो तिसऱ्या वर्साचो उगडास कडून मिस्नितास जेस्सी विनिशा आनी ॲलन सुनील कॅस्टेलिनो तांचे हृदय बसोत विशेष करून मागया. तशेंच बऱ्या भलायकेच्या प्रत्येक हृदय बसोत तेसा बसोत नोरोना कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके आनी तेसा बसोत विशेष गरजां खातीर मीस भेटयता फेलिक्स नोरोना ताचे हृदय बसोती मागया. जे कोण मागतान बसयला तांचे खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आमी एक कुटुंब जावन सौम्याच्या जेवणाक सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती शांतीचे वावराडी जावंक आपोवणे दिता. आमी हरेकलीं देवान विसरून काडिल्ली परजा पवित्र स्नाना मुखांत्र ताची भुरगीं जावन ताका मानवाचें तसलें जिवीत जियोवंक आमकां पवित्र स्नानांत आपोवणें मेळटा. स्वाभावीक रितीन आमचें मिसांव जारी करूंक शांती गरज आसा. शांतीच्या वातावरणांत मात्र खरें मिसांव जें आमकां मेळिल्लें फुडल्या जनांगाक दिवयेत असली शांती आमच्या भावा भयणी मदें रुता जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. मगळ भावना भयणीनो हर एक मनीस शांती आशेता, समाधान आशेता, संतोष आशेता. शांतीचें जिवीत आमचें जायचें म्हणून आमी दीस रात वावुरता. असलें जिवीत सदांच आमचें जावच्याक देवाचो आदार करपा प्रतिरितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया.
नितळकाळ समान आणि पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हे घडी बरदोळे दांपया, आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. आमी केल्ल्या पथकाचो उडास काडून सुमिलाचे बोगसणे मागोवन नितळकाळ समान आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू, दिसपट्टे तुजें उतर आमकां जिवीत दिता, समाधान दिता, पूण त्या उतराचो आमी मोग करूंक ना. ते उतार आमी तिरस्कार केल्ले आसा, ह्या मुखांत तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापन बोगसणे मागोवन म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा जेजू, तुजें उतर आमी समाधानाचे मनीस जावंक आमकां आपणे दिता. आमच्या स्वार्था वरवीं, रागा वरवीं, द्वेशा वरवीं ना समाधानी मनीस आमी जाल्ले आसा. ह्या मुखांतर जायत्यांक गंत बेसाराय दिल्ली आसा. पश्चातापोवन बोगसणे मागोवन म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा सोम्या, समाधानाचे मनीस जावन तूं आमकां आपणे दिताय. समाधान वावुरता ती कितली बागी देवाची भुरगीं म्हणून तांकां म्हणटले, म्हणटाय तूं. जायते पटी ना समाधान अडोवंक कारण जाल्ली आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापन बोगसणे मागोवन म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राय, सर्ववेदा देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसला. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती. देवा बापाचे मायमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. इकडे बरदोळे दांपया आमच्या घरसां खातीर, आमच्या ते सवां खातीर, आमच्या इरेद्यां खातीर, जे कोण मागतान बसयला तांच्या खातीर विशेष करून मागया. प्रतिरितीन कोरोना पिडे वरवीं सगळें भारत कश्टता. ह्या भारत देशा पासून परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासून विशेष करून आमी मागी.
जिव्या देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, मनशाच्या विकटायच्यो मांड्यो तुझ्या जाणव्याची येवजण पाडाव करून सगना देखून जेन्ना सुदैवानी तुझ्या पुताक जिविताच्या घडणाराक कुर्सार मारलो तेन्ना तुवें ताका अगणित पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय. जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय पदवी आनी मोग आमी वाखणटाव. आमच्या काळार लेख नातलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची आजून खबर मेळोंक ना, तर तांकां सगळ्यांक तुज्या येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वाचप धर्मदूत कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तोळ पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो, आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या सेवका जेजूक महिमेवंत केलो. तुमी ताका फारदीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी इन्कार केलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आशिल्ल्या ताका तुमी इन्कार केलो. एका कुणिंगाराक तुमकां सोडून दिजय म्हूण तुमी मागले आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जुशी मारलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयला हाका आमीच साक्ष. तरी भावा भयणीनो, जें कितें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण देवान सोमेस प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां. ते हे परी सिद्ध केले. तुमी तर तुमची पातकां पुसून वेच्या खातीर जिनी बदला आनी देवातय फाटीं परतया. देवाचे उतार्ये. देवाची ओडोपकार. तुझ्या मुखामुळा सोपरसर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. तुझ्या मुखामोळा सोपरसर आमचे फांक सर्वेस पोरा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवान देवा. कश्टान वारांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकूळ कर. म्हजे मागणे आयकून घे. तुझ्या मुखामोळा सोपरसर आमचे फांकय सर्वेस पोरा. आपल्या विश्वासान सर्वेस पोर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. तुझ्या मुखामोळा सोपरसर आमचे फांकय सर्वेस पोरा. तुझ्या मुखामोळा सोपरसर आमचे फांकय सर्वेस पोरा. जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां आतां बरयतां. पूण कोणी पातकान पडत जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक एक मध्यस्थ आमकां आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटली बली. आमची मात्र न्हय, बगार अख्ख्या संवसाराची पातकां सयत तो नाश करून उडयता. देवाचे उपादेश जर आमी पाळटाव तर हे वरवीं आमी ताका वळखताव म्हणून दृढ सांगयेत.
कोणी मनीस देवाची वळख म्हाका आसा म्हूण सांगूनी ताचे उपदेश पाळिना जायत जाल्यार तो एक फडकिरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला म्हणयेत. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवकार. Hallelujah gavya Sumyak siya Taca puvit nawan Mogli kusarya Hallelujah gavya Sumyak siya Taca puvit nawan Mogli kusarya. सुमयान जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवारून सांग आनी तूं आमचे लागी उलयतना आमची काळजां पेटशी कर. Hallelujah गव्या सुम्याक जिया तुझे पवित्रवान उगले कुसर्या. हल्लेलुया गव्या सुम्याक जिया तुझे पवित्रवान उगले कुसर्या. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशुम्या. तवळ एम्माउसावन आयलेल्या सिसांनी वाटेर घडलेल्या संगते विशांत आनी उंडो मोडटाना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी ताका सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांचे मदेगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच गाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखतां काय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक गाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशे हात, मेल्ल्यांक मांसाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले. संगत सतमनूंक ते आनीकी दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमच्या लागीं कांय पणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगळ्यार बाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो संगती तुमचे संगत आशिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. म्हजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादेच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मतीक ताणें उसवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेदलांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पदकाच्या भोगसण्याचो संदेश जेरुजलेमांत सुरू करन सर्व परसांक प्रगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतेक साक्ष. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो, भुरग्यांनो आनी सर्व भक्तिकांनो, एम्माउसाच्या वाटेर थोड्या सिसांक, जेजूच्या सिसांक जाल्लो अनुभव विशिश्ट. निमाण्या शुक्रार दिसा जेजूक जेजूक कुर्सार मारलो. हे सीस जेजू सांगता निमाण्या जेवणांत वांटेली जाल्ले. ब्रेस्तारा सांजेच्या निमाण्या जेवणांत जेजू सांगता जेवणांत वांटेली जाल्ले सीस जेजू कैद करतना आसले. जेजू कुर्सार मारतनाय पयशिल्ल्यान हेणें तेणें थिळण आसले. जुदेवांच्या मतबारांच्या ह्या जगाच्या बियान हेणें तेणें लिपोवन आसले. आयताराच्या फांत्या बारार
मगदलाची मोरी पणा लागी गेल्ली थंयसर जेजू जिवंत जाला म्हळी खबर तिणें परगट केली. सुरू तिणें चिंतलें जेजू कोणेंगी कांड वेला देखून ताणें पेद्रूक आनी जुवांक सांगलें. पेद्रू आनी जुवां पोंडा लागीं आयले. थंयसर जेजू नातुल्लो, जेजूची कूड नातल्ली आनी तवळ थंयसर एक माली जेजू मालीच्या रुपार येवन म्हणालो, तुमी कोणा सोदतात? जेजू ताणें कोणें कांड वेला, हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां वळख सांगली आनी वचून उरल्या भावांक सांग. आनी अशें थंयसर एक पुनर्जिवंतपण असो बरो असो ह्या सिसान थंय मोरी मगदला थंय उदेलो. पूण ह्या संदर्भार येसीस आनी जेरुजलेमांत रावचें बेश्टें. जेजूक मारलो आनी कोणे म्हणटात जेजू कांड वेला, कांय थोडे म्हणटात जेजू जिवंत जाला. आनी अशें ते दसपर जावन आपल्या माय गांवाक एमावसाक पाटी वेताले. आनी वेताना ही जेजूची शिकोवण आयकून, ही जेजूची शिकोवण आयकल्लें एकामेका ते विवारून, एकामेका ते उलोवन चर्चा करून वेताले. जेजू कसो मारलो, कसो धरलो, कसो आसूल त्या विशांत खंती बेजारान जेजू विशांत ते समकोन वेताना पळया तांचे मदेगात एक वाटसुरी रिगलो. आनी ह्या वाटसुऱ्याची वळख तांकां मेळ्ळी ना. 3 वर्सां हे जेजू सांगात आसले. जेजूच्या सांगात आसले मात्र न्ही, जेजू सांगात जेवताले, खाताले, न्हिदताले, रावताले, पुरा करताले, पूण ह्या जेजूची वळख तांकां मेळोंक ना. वाटसुऱ्या बरी जेजूय तांचे सांगाता सोलो नासुल्लो आनी जेजू तांच्या विशयान थंयसर नासुल्लो. कोणाच्या विशयान तुमी उलयतात? कोण तो मनीस? कोणाक कुर्सार मारलो? कोणाक जरबदांचे मार मारयले? कांट्याचो मुकुट सांडशिलो? अशा विशयान उलयतना ते म्हणटात जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एक नवोत्तुकी कितें? पास्क परबेक जेरुजलेमाक आयिल्ल्या हर एका यात्रिकांक नजरेताच्या जेजू कितें घडलें म्हण कळीत आसा, तुका आनीकी कळीत ना? कसलो मनीस बा तूं? म्हणून जेजूकूच हे सवाल करी लागले. आनी जेजूय तांच्या सांगाता उलोवन वताना हांकां एका रितीचें फिलींग जातालें, एका रितीची बोगणां येतालीं. वय आमच्याच पंगडाचो मनीस आयज, वय आमच्याच सांगाता आसलेलो कोणा जायज अशें ते चिंतून आसले. तांकां कितें भोगतालें. पूण क्रमेण ते वचोंक आशिल्ल्या त्या सुवातेक पावल्या उपरांत जेजू फुडें भायर सरलो. हांव येता, तुमी वचा, तुमी रावा. आनी तो वळू ते म्हणाले, तूं आमच्या सांगाता राव. पळया, स्टे विथ अस लॉर्ड. तूं आमच्या सांगाता राव. आमी कोणा सेराच्या घरा गेल्यार जायत हांव भायर सरता म्हणटाना तांणी म्हळें जाल्यार तूं आज राव. आमकां खुशी जाता न्ही गे. रावूंक मन ना जाल्यार वत्ताय करतना रावया म्हूण बगता. आज राव, आमच्या सांगाता राव. तूं रावल्यार संतोश, तूं रावल्यार समाधान, तूं रावल्यार तृप्ती, तूं रावल्यार एका रितीची खुशी. आमच्या सांगाता राव. आनी हें उतर जेजूक मानवलें. जेजू रावलो केदळ पर्यंत. पळया, जेजू रावलो आनी तांणी जेवण तयार केलें. सडावत उंडो आनी वायन जेवण तांचें. जेवण तयार करतना पळया जेजून उंडो मोडलो. पळया खंयच्या दिसा मोडलो? निमाण्या ब्रेस्तारा मोडलेले बरीत ताणें उंडो मोडलो आनी देवाक आशिर्वाद दिलो, अर्गां दिलीं आनी सिसांक वांटलो. वायन खाण गेलो, देवाक अर्गां दिलीं आनी त्याच प्रमाणे सिसांक दिलो आनी तेच ना आमचे दोळे उक्ते जाले. अब्बा, स्वामी जेजू हांगासर आसा. तक्षणा तांकां जेजू म्हूण कळ्ळेंत. घडयेन जेजू थंय नातुल्लो. घडयेन जेजू मायाक जेजू ना थंयसर. पळया, आत्तां आसलो जेजू, आत्तां ना. म्हणजे मग अशा भाव भयणीनो, आनी हो तक्षणा
हे सीस फाटी सरतात एमोसा गेले सीस फाटी येतात परतून या सिसांच्या मेळींत मेळटात या सिसांच्या मेळींत मेळटात आनी आपणे एम्मोसाच्या वाटेर जेजू मेळिल्लो आनी आपणे उलयल्लीं उतरां ताणें उंडो मोडलो वायन दिल्लो ते घडीत ते विवारून सांगून आसले कोणाक उरिल्ल्या त्या सिसांक ओट्टू 11 जाणां आसले थंयसर चड दीस जावनान तक्षणा फाटी आयल्यात ते तक्षणा फाटी येवन सिसां ओट्टू करन आपणाचो अनुभव एक्सपिरियन्स जिवन जेजू जंय जाल्लें ते सांगून आसले सांगता सांगतना जेजू एकच पटी भितर रावलो पळया दारां पुरा दांपुल्लीं जेजू एकच पटी भितर आयलो आनी रावलो हांकां एकच पटी जिम्म जालें कोण म्हणून मेल्लें म्हूण पुना मेल्लें पळया जेजूची वळख मेळना एम्मासाच्या वाटेर जेजू एका रितीर आसलो पळया हां एम्मासाच्या वाटेर जेजू एका रितीर आसलो आतां हांगासर जेजू आनी एका रितीर आसा त्या सिसांक पेद्रू मासली पागूंक येता म्हूण दर्या गेल्लो पळय हांव मासली पागूंक येता म्हूण दर्या गेलो उरले सीस म्हणाले आमी तुज्या सांगात मासली पागूंक येता सगळी रात मासली पागली एकच करू मेळोना फांत्यार थडीक तांणी 2 वोंड येताना तरणाटो उबो आसलो तरणाटो तो म्हणालो काय म्हणी मासली मेळल्या गी ह्या तरणाट्या पळोवन पेद्रू चिंतलें मासली व्हरूंक आयिल्लो मनीस आयची दुकानान म्हळें सगळी रात आमी वांटो काडल्या एक कुडको मासली मेळोंक ना आनी हो तरणाटो म्हणालो पळया हो तरणाटो जेजू म्हूण कळोंक ना तांकां जेजू ह्या तरणाट्याच्या रुपार आयला आतां पळया तरणाट्याच्या रुपार ह्या पेद्रूकी कळोना सिसांकी कळोना हो तरणाटो म्हणलो तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या बगले उडोवन पळया तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या बगले उडय पळया पेद्रून त्या तरणाट्याचें उतर आयकलें मात आयकलें कळ्ळें की तो म्हजे बरी जाल्लो जाल्यार तुजे बरी जाल्यार कानपड्या दितो कोण ना सगळी रात मासली पागल्या सगळी रात वावंट काडल्या आनी एक कुरू मेळोना परतून झाड उडय म्हणटाय गे चलता येना हांगा म्हणून काही फातर उडयता व्हडना पूण ताणें कांय म्हणू ना झाड उडयलें आनी मासली इतली पडली की आनी तेन्ना पेद्रू कळ्ळें हो जेजू म्हूण धांवन आयलो जेजू हो पेद्रू उदकांत उडोवन धांवन आयलो मासली तेंत जाळी तेंत दोनी तेंत पळया थंय जेजू कोण म्हणून पेद्रू कळोना आनी हांगासरी पळया तो पेद्रू आसलो तो जुवोय आसलो जेजू थंयसर प्रत्यक्ष जालो ताणें कितें चिंतलें मेल्लें जेजू पयले फावटी मेल्लें म्हणून भियेल्ले ते खंय ते गलिलेच्या सरोवरांत जेजू मागणें करून दोंगरार गेल्लो आनी हे 2 वचून येताले आनी जेजू उदका वयल्यान सोलोन येतालो पयसता सोलोन येताना त्या जेजूक पळोवन ताणें म्हणलें मेल्लें म्हणून चिंतलें ते भियेले आनी जेजू म्हणटा कितें ह्या वखदां समाधान तुमकां आतां मेल्लीं दिसतात तुमकां आतां भूत दिसतात तुमकां आतां नाडी दिसतात कित्याक तुमची मोत पिसांतूर जाल्या तुमची मोत समाधान ना पळया थोडे फावटी समाधान नासलेल्या मोतीक दोरी आसल्यार रिकाल दिसता सोरोप दिसता वाल आसल्याली येवाळें दिसता कळ्ळें की कोणाक एक खांड आसल्यार थंयसर आग्यो दिसता सोरोप दिसता मोतींत कळ्ळें की एका रितीचें बॅ ह्या सिसांक रकतपटी मेल्ले म्हणून दिसलें भियेले ते आकांतले कावजेले आनी तांकां समाधानाची गरज आसली आनी जेजू म्हणलो समाधान समाधान घेया बी कूल बी काम बरें जाया पळया म्हज्या मगच्या भाऊ भयणीनो हांगासर पळया जेजून ताचे हात दाखयले ताचे कडवळ दाखयलें जाल्यारय ते पातयेवंक तांकां कश्ट भोगले उपरांत जेजून म्हळें तुमच्या मदें कांय तरी खावंक आसल्यार दिया मेल्लीं कांय नात न्ही आमच्या मुखार खाता ते कांय नात देखून तुमी कांय म्हण इल्लेशें खावंक दिया आनी मासलेसो कुडको दिलो पळया मासलेसो कुडको दिलो आनी जेजून ताचे मुखार बरो करून चिवून केलो उपरांत तांकां कळ्ळें ओ जेजू म्हणून पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू काल्वर पर्वतार कुर्सार मरता पर्यंत जेजूची कूड सीमीत रितीन आसली म्हजे आनी तुजे बरी आतां ती कूड कितें जाल्या महिमे बरी जाल्या पळय महिमे बरी कदळ खंयसर ती महिमे बरी जाल्ली वता तुमकां जेजूची कूड जेजू संवसाराची परगड मिसांव करतना महिमे बरी जाल्ली खंयसर ताबर पर्वतार पळया ताबर पर्वतार जेजूची कूड कशें जिवंतपणा उपरांत जाल्ली तशीच जाल्ली ताबर पर्वतार महिमे बरीत प्रकाश बरीत जेजूची वळख तांकां कळोंक नासली एलिया मोइजे उलयताले तांकां दिसतालें
तित्त महिमे बरीत कूड जेजूची आतां जाल्या ती खिणा भितर आतां जेरुजलेमान दिश्टी पडटा, आत्तां एम्मोसान दिश्टी पडटा, आत्तां अमेरिकान दिश्टी पडटा, आत्तां भारतान दिश्टी पडटा, आत्तां आफ्रिकान दिश्टी पडटा. ती महिमे बरीत कूड अदृश्य देवाची महिमे बरीत कूड ती जंय जाय थंय खिणा भितर दिश्टी पडटा. दारां धांपून आसूं, बागलां बंद आसूं, कितें आसूं ती कूड उबी जाता. कित्याक ती महिमे बरीत. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कित्याक महिमे बरी जालो? जेजूची कूड कशें तें अदृश्य ती महिमे बरी जाली? कित्याक म्हळ्यार जेजू पाप करतना तुल्लो मनीस. कळ्ळें गे? फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावल म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक लब्धून रावूंक ना. मनशाच्या सर्वगतींत मनशा बरी जेलो, एक मात्र सांडून पातक मात्र सांडलो मनशाच्या गतींत मनशा बरी जेलो. पातक ताच्या थंय नातलें. निष्कळंक मनीस तो पापाविणे पापाच्या कथाविणे आसुल्लो अपुट्ट पवित्र शेळी ती शेळयेक त्या कुडीक किडे खावंक साध्य ना. ती कूड किडे खावंक साध्य ना. ती कूड कुसोवंक साध्य ना. ती महिमे बरीत कूड, पवित्र कूड, अदृश्य देवाच्या सक्तेन भरलेली महिमेवत कूड म्हणल्यार सत. आज देवाचे उतर आमकां उगडापी करता. आमची कूड कळ्ळें ती कुसोन वता. जीव आसतनाय कुसता, मेल्या उपरांतूय कुसता. कांय तरी डायबेटीक जालें, पांयांच्यो शिरो काम करच्यो बंद जाल्यो जाल्यार पांयांच्यो रगत वचना थंयसर कुसोवंक सुरू करता, मागीर कट्ट करतात. जीव आसतना मेल्या उपरांत पणान दवरल्या उपरांत 2 दिसांनी थंयसर कुसोवन किडे पडटात, व्हडले किडे आसतात. कित्याक ही कूड अदृश्य जायना, महिमे बरी जायना? कित्याक ही कूड अस्कत, पातकांची कोडी जायत्या तळण्यांक सांपडलेली, तळण्यांक बली जाल्ली, पातकां वळूंक जाल्ली कूड देखून ती कुसता. पूण जेजूची कूड तशी न्ही, ती महिमे बरीत. देखून रितो पोंडो जेजूच्या जिवंतपणाक तो एक रुजवात जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता पेद्रू कितें म्हणटा, जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवीशी मारलो, पूण देवान ताका मेल्ल्यान तो जिवंत उठयलो. ताची कूड ताणें महिमे बरीत केली. आनी आज त्याच सुमयाच्या जिवंतपणांत आमी विश्वास दवरतले, पातयेणी दवरतले. आमी सोम्या बरी आमची कूड महिमे बरी जावची ना, पूण सोम्या थंय आमचो आत्मो एकवटतलो, आमचो आत्मो महिमे बरी जातलो आनी आमचो आत्मो सोम्या थंय राजवट चलयतलो. म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. जो आमच्या पयल्या पत्रांत तस्सू आमची पातकां पुसून काडटली बली, आमची मात्र न्ही बगर आख्ख्या संवसाराची पातकां पुसून काडटली बली. तसो सोमी जेजू क्रिस्त आज आमच्या फुडें सर्गार गेला आनी आमकांय तो आपूण व्हरता. कुडीन तो आपूण व्हरचोना, बगर आत्मीक रितीन आमकां आपूण व्हरतलो. आमकांय ताच्या उजव्याक बसयतलो, दाव्याक बसयतलो. आमकांय सर्गीच्या राजांत कांय तरी लावंक करतलो, खावंक दितलो. आनी तसलें जिवीत आमचें जावंक पावतलें. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हो तो काळ पास्काचो काळ, बरवशाचो काळ, पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशाचो काळ. एम्मोसाच्या वाटेर, एम्मोसाच्या त्या सिसांक पुनर्जिवीताचो बरवसो दिल्लो. थंयसर देदस्पर जाल्ल्या सिसांक, दारां दांबून आसलेल्या सिसांक उगडा थंयसर हजर जावन समाधान दिवन धैर्य दिल्लो सोमी आज आमकां तस धैर्य दिता आनी म्हणटा, तुमी सगळ्या संवसारार वचून ही बरी खबर परगट करी जाय. पळया रोमा हांगासर जेरुजलेमांत तावन येसीस रोमाक गेले, रोमांतावन हर एका संवसाराच्या कोनशाक गेले, भारताक आयले, पक्षिगिरे पर्यंत आयले आनी सगळ्या संवसाराक पावले. पळया कोणी एकलो म्हाका म्हणटालो, ते 11 जाण कितले पावरफूल नाकात. ते 11 जाणांनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव कितल्या मापान केलो गी म्हळ्यार सगळ्या संवसारार वचोन ह्या जेजूची सुवार्ता परगट करीजे जाल्यार आनी आख्ख्या संवसाराचो सडीत लोक आज जेजूक मानता जाल्यार ह्या 11 जाणांनी जिवंत जेजूचे महिमे बरीत ते एक्सपिरियन्स अनुभव खंयच्या मापान केल्लो ते तांकां मात्र साध्य म्हणून.
त्या जेजूच्या जिवानपणाचो अनुभव त्या 11 जाणांनी केल्लो आहा पळय तो अनुभव तांणी सगळ्या संवसारा वचून परगट केलो आनी आज हांव आनी तूं ह्या सोम्या पातयेंत येता जाल्यार तांणी केल्लो अनुभव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलोच अनुभव म्हाका आनी तुका जावंक जाय तो सोम्याक हांवूय म्हज्या तांकी पुरते परगट करूंक शकतलो असले देणी सोमी आमकां दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. थोडे दांपिया एक घडी बोर देवाच्या उतराचे नियाळ करया. आमी सगळीं उबी रावया. यस त्रिएक देवते आसलो आमचो भावार्थ उक्त्यानुसार या सगळीं सांगाता म्हणया सतमानतां देवाक सर्पद्वेदारा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुताक आमच्या सोम्या सोपवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो आमकां मर्यादान जल्मलो 5 विलगतांनी कसोसले ताका कुर्सास जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसबे करूं येतलो सतमानतां पवित्र आत्म्याक कतोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमी सर्व देवाची भुरगीं आतां आमी उसारलेल्या ह्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गेच्या बापाच्या त्रिंदादीच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. बापा पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली देणी आनी तालंतां वापरून देवाच्या राजा खातीर कळनासतना वावरूंक तशेंच तांच्या ताब्यान दिल्ले परजेक मोगान आनी शांतीन सांबाळूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सोर राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वंत फायदो सांडून तांकां दिल्ले मुखेलपणाचें देणें वापरून एक बरी अभिवृद्धीची समाज आनी समुदाय रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काम नासतना फुडाऱ्याची चिंतना करच्या सोर युवा जाणांक तूं राख आनी सांबाळ तांचे तें आसली सकत आनी देणें बरो वावर करूंक अवकाश मेळोवंक आनी मौल्य भरीत शांतीचो समुदाय बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतर प्रयेक पावल्ल्या सर्वांनी तशेंच विविध तरांच्या पिढ्यांनी कश्टूंच्या भाव भयणींनी तांची जिणयेंत निराशी जायनासतना सस्निकायेन तांचे कश्ट सोसूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांतीच्या स्पिरितान संबंद बांदून हाडूंक आनी एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन सेवेच्या मनोभावान वावर करूंक कृपा लाभून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आनी पुणशेताच्या उदारकते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ येतेस्त मोफान तांकां मेळोसो कर. सांगातच ह्या पुणतळार हातीन धरिल्ली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पावताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर मौनपणी आमची गरजो आमची कसकी गरजो आमची आशा आमचे उद्रेग सगळी समेच्या पांयां तळा समर्पिया. जे कोणा मागतान बसयलां उडास कडया तांच्या बसोती विशेष करून आमी मागया. अख्ख्या संवसारा बसोत कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या संवसारा बसोत प्रतिरीतीन आमच्या देश भारत बसोत कर्नाटक राज्य बसोत मुंबई बसोत आनी हर एका कश्ट दिल्ल्या लोकां बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दिन स्विकार कर. तुज्या पुता जेजूच्या जिवानपणाचो अनुभव आमी सिसांबरी निरंतर करूंक त्या अनुभवान भरलेले मनीस आमी जावंक त्या सजिवंत क्रिस्ता परगट करूंक जाय सगळी कृपे दिनी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटे दावी काळी बाबा हुंड्या वायनाची भक्ती समर्पितावी काळी मोगाची
कानिका संगी भेटता जिनी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगासो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दिन्यांनी वर्जिनी आमची कृपा दी जियोच्या जिनी मोगाची म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्वपदवे दादेव अप्पा मानतात असले जावं म्हूण मागाते जगातले बलिदान आपल्या मनाने आमच्या भोव दयाळ आमच्या भोव मोगाळ बापा संवसाराच्या सगळ्या पातकाचे तुका फारीकपण आनी मनशांक भक्षण दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी समेस्तांक तुजे दैवीक जिवेत फावो जावच्याक तो पुनः जिवंत जावंक जाय आसलो ही तुजी मोगाची येवजण वळखून जेजूच्या मरणाने पुनः जिवंतपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या काळाच्या समेस्त मनशांक ते फायद्याचें जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरातय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वागणूक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पण दे करून ह्या उत्तम काळात तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वागणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो सामसो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबा निरंतरे गायतात तुझे मुखार पवित दळबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय उन सर्गी तुका जय जय पवित्र घडयात आमी संभ्रमता आमी आमकांच सुम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण देवया जिवंत जेजू क्रिस्तो अनुभोग आमी निरंतर करूंक आनी त्या अनुभोगांत ते बरोबर शांत जिवंक आमकां आदार करपा मेळ्ळा अशें आमी मागया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेने कस्टमरान सुसंगीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी तुलू जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा सेवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माया सांगाती तिसपती बागे वंजुसे बागे वत धर्मदूता बागे वंजुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडुंदराची आजनामतीन दवरना दिसपडटा आमच्या जिवितांत जिवंत जेजूच्या अनुभोगांत जिवंक तस अनुभोगांत समया परगट करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन समयान शिकलेल्या मागणी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशेंतली आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय निराज वर्स लयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमची सोवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिणी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूट कर. देवाची शिणी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूट कर. देवाची शिणी तू संसाराची पाप काढता आमकां शांती दी. दिमी घालया हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली
आमच्या पथकां खातीर आमच्या सुटके खातीर आमच्या बाच्यावा खातीर आपूण समोरान पुनर्जीवन जाल्ली हेच पुनर्जीवनपणाचो बरवसो एमोसोच्या सिसांक जेरुजलेमांतल्या सिसांक ताणें दिल्ली प्रेरीत केल्ली सत्तेन भरलेली आमी ह्या जिवनपणाचो ह्या जिवन जेजूचो अनुभव करूंक ताका परगट करूंक उलो दिता ती येशळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली शादी सागोरा आमच्या दयाळ चढवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा कितली मोवाळ काकूर तुजी असीम दयाळ सर्गीची दैविक आनंद दुष्करची पवित्र जी नामची मुगार शांती सागोरा आमच्या दया चढवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा प्रार्थुया प्रितीच्या भोवमोगाळ बापा मनान घुसपडलेल्या पण संतोष बरी जाल्ल्या सिसांपरी हे सर्गीच्या जेवणान पुनर्जिवंत जेजूक आमी बाबार्थान देखला आपुडला आनी मोगान वैंगयला हे तें व्हडपाक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ताच्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमकां आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताचे आज्ञे प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगळ भावना भयणीनो भोवभक्तीपणांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्याक तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान तुमी भेटयलां एकामेका खातीर मागलां त्या पासून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हे मिसाच्या बलिदानांत वाचपाव आशिल्ल्यांसू गायन केल्ल्यांसू सगळीं मंडळ गेल्ल्या भावजयसून आसूं हे मिसाचें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांत प्रकट करच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल आसूं तसो प्रबंधक मानेस्त विनोद गंगुळ्ळी पुत अविनाश गंगुळ्ळी आनी सगळे कुटुंबादार असो मनपूर्वकी उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता मुखाच्या भावना भयणीनो आमच्या इस्कलाच्या उदरगती खातीर काही फुलनी फुलाची पाकळी दिवन तुमी आधार दिल्लो आसा त्या पासून तुमकां हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा करेजमाची उर्वणी कांय उरोवन ह्या दिशेन तुमकां कुमो करूंक हांवें उलो दिल्लो कांय तरी तुमकां आनीकी दिवंक मन आसा खुशी आसा करेजमाची कांय उर्वणी उरोवन कांय धाडूंक आसा तर हांगासर अकावंट नंबर डिस्प्ले जाता ताका तुमी धाडयेत तुमकां हांव खंडीत आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा तुमी जायतो आमकां आदार दिला आमी तुमचे बसून जायते मागणें केलां खंडीत आमी तुमचे वतीन मागतले तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया Tave ta sumia tuzo spirit au geta
गाता गाता सुमिया तुझी ससायाव मागता तूच म्हजो दिरादा तूच म्हजो सांबाळना तूच म्हजो दिरादा तूच म्हजो सांबाळना वेता वेता सुमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सुमिया तुझी ससाय हांव मागता मोगाळ पुत्ता सोमे अवघार मोरी आशीर्वादी आमकां बगीन गुरुसाचे करवेन आमच्या देवा आमच्या विश्वनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.